येवकार हांव समृता कणगांवकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. गोंय विधानसभेत एसटी खातीर शक्य ना आरक्षण. ह्या राज्यसभा खासदार रामदास आठवलेन केल्ल्या विधानाचेर पेटून उठला गोंय. आठवलेन हे विधान फाटीं घेत गोंयकारांची मागली माफी. विश्वजितान केला ते चुकीचे न्हय, पूण ट्रान्सपरन्सी बगर केले ते चुकीचे, म्हणटा विजय सरदेसाय. तेवटेन पेडणेकारांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन दिली शिटकावणी. व्यवस्थित हाताळत विषय, ना जाल्यार म्हारग पडटली लोकसभा वेंचणूक. प्लॅन स्थगीत दवरपाचे मुख्यमंत्र्यान दिले उतर. मये गांवकर वाड्यार पावलो बिबटो. थळाव्यांनी उक्तायलो जिवाचो भय. काडात योग्य उपाय, मागतात मयेकार. सेंट सेबेस्टियन यूसी पंगडान यूसी बाणावले पंगडाचेर मेळयले 2 विरोधात 0 गोलांनी जैत. बाणावलेच्या दांडो खेळामळार रंगली जीएफए तिसरी विभाग लीग मॅच. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय विधानसभेत एसटी खातीर आरक्षण शक्य ना ह्या राज्यसभा खासदार रामदास आठवलेन केल्या विधानाचेर गोंय पेटून उठला. जाल्यार हो स्टेटमेंट गोंयच्या सीएमान करपाक लायिल्लो काय कितें असो थेट प्रस्न मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान विचारला. जाल्यार आठवलेन ह्या विधान फाटीं घेत गोंयकारांची माफी मागल्या. गोंय विधानसभेत एसटी खातीर आरक्षण दवरप शक्य ना. गोंयांत एसटींचें पॉप्युलेशन कमी आसा. तशें सेन्सस डेटाय सांगता अशें रिपब्लिकन पार्टीचो महाराष्ट्रांतलो राज्यसभा खासदार रामदास आठवलेन सांगलेलें. वेंचणुकांचे फाटभुंयेर तो गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सदिच्छा भेटोवपाक येयल्लो खंय, पूण तेचे ह्या विधानाक घेवन आयज पोळें फुटलां. आयकात तेच्या विरोधात येयल्ल्यो खर प्रतिक्रिया. आनी आमी ताका सांगपाक सोदता, तुमी खंयची बेसिसाचेर हो स्टेटमेंट केला. तुमकां खबर आसा की एसटीचें पॉप्युलेशन कितलें आसा तें गोंयांत. एसटीचें पॉप्युलेशन कितलें आसा तुमकां खबर आसा. तुमकां खबर ना जाल्यार तुमी स्टेटमेंट करपाचो न्ही. हो एक मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टर जो आसा, तेणी एक स्टेटमेंट करचे पयलीं सगळे डिटेल्स त्यांनी व्हेरीफाय करून स्टेटमेंट करपाक जाय आसलो. आतां हो स्टेटमेंटाचो जो तेणी केला ते आमकां खूब हर्ट जाल्ले आसा. आनी आमी तेजे नजर हाडून दिवपाक सोदता. एसटीचें पॉप्युलेशन 10.23 आसा. एससीचें पॉप्युलेशन 2% आसा. आतां 2% आनी 10.23 हेची तुका फरक कळना काय म्हणून आमकां अशें डावट येता की हेका खंय तरी शिकोवन धाडला गोंयांत. नाल्यार हो स्टेटमेंट तेजी तोंडांतल्यान भायर सरलो कसो. तो स्टेटमेंट करचे पयलीं सीएमाक मेळलो म्हणटा, सीएमा कडेन डिस्कशन जाल्लें म्हणटा. आमकां असोय डावट येता सीएमान ताका स्टेटमेंट करपाक लायलो काय कितें. लास्ट 1.5 वर्स जाले आमी हे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक लागून मेहनत करता. आनी हो प्रश्न जो आहा पळय स्टेट लेवलाचेर उरलेलो ना. कित्याक हो प्रश्न जो आहा पळय लास्ट 18 तारखेक जी पार्लमेंट सेशन जाल्लो आसा थंयसर सुद्दां हें सगळें कम्युनिकेशन पावल्लें आसा. आतां अशें म्हणूंक शकना की ही गजाल जी आहा पळय रामदास आठवले जो आसा ताका खबर ना अशें म्हणूंक शकना. कित्याक हें सगळें गाजलेलें आसा. लॉ एंड मिनिस्ट्रीक खबर आसा, ट्रायबल मिनिस्टराक खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. जाल्यार हो जो आसा अकस्मात हांगासर येवन स्टेटमेंट जो करता ता करूंक लायता आफ्टर 2 सक्सेसफूल कॉर्नर मिटींग इन चीफ मिनिस्टर्स एरिया. काँग्रेसींतल्या फुडाऱ्यांनी आठवलेच्या विधानाचो खरमरीत समाचार घेतला. हाचेर गोंयभर लोक पेटून उठले हाची गवाय जोझफ वाझान दिल्या. जाल्यार आरक्षणाची संद हाचे आदी काँग्रेसीन दिल्या आनी काँग्रेस सदांच आरक्षणा वटेनच आसतली हेंवूय एल्विस गोमसान स्पश्ट केला. काल डॉक्टर रामदास आठवलेन उलोवप केलें. म्हाका दिसता हें ताणें बरे भाशेन स्टडी करनासतना उलोवप केलें. हो गोंयकारांक पिश्यांक काडपाचें उलोवप केलें अशें म्हाका दिसता. जेन्ना एसटीचेर उलोवप करता आसतना तेणें बीजेपीच्या मोर्चाचे लोक आसा, मेंबर आसा तेंचे, तांकां घेवन ते कडेन म्हायती घेवन उलोवप करपाक जाय आशिल्लें. म्हाका दिसता आज हिंगा कितें तरी घोटाळो चलता एसटीच्या लोकांक त्रासान घालपाक, एसटीच्या लोकांक डिवायड करपाक. हाज्या पयलीं जर कसल्या वर्गांक रिजर्वेशन दिवन पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवन दाखयल्लें आसा ते काँग्रेस पक्षान 33% रिजर्वेशन बायलांक दिलें इन द म्युनिसिपालिटीज, इन द पंचायत्स, तशेंच ओबीसी, तशेंच एसटी समाजाक आनी तशेंच एससी समाजाक.
this is being enjoyed by all these communities in the grassroots institutions, whether it is municipality or panchayat. So काँग्रेस पक्षाच्यान धोरण कितें आसतलें? शेड्यूल्ड ट्रायबांक फुडले वेंचणुकेंत रिझर्वेशन आसपाकच जाय. मुळात रिझर्वेशन हे कमकुवत घटकांक फुडें येवपा खातीर दवरता. आयज मेरेन हें काम काँग्रेसीन केलां हें फ्रांसीस सार्दिनान परतून एक फावट ठासून सांगलें. आयकात. As long as there is reservation for scheduled tribes in other states of India, why should Goa be deprived? गोंयांत कित्याक ना? It's only good enough. तेन्ना हांव आमच्या सरकारा कडेन मागता, बेश्टेच लोकांक फुटोय नाकात. रिजर्वेशन जे सुरू जालां हे बारीक लोकांक वयर काडटा. आनी हो केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवलेन मारिल्लो यू टर्न. गोंय विधानसभेत एसटींक आरक्षण शक्य ना अशें काल ताणें सांगून सोडिल्लें. आयज ताणें माफी मागत आपलें विधान फाटीं घेतलां. और मेरे बाजू में जो कार्यकर्ता बैठे थे उन्होंने मुझे बोला नहीं. मैं बोला कि एसटी कम्युनिटी का पॉपुलेशन कम होने से शायद उनको यहाँ रिजर्वेशन नहीं मिल सकती है. लेकिन माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने बयान किया है कि यहाँ 12% अगर एसटी कम्युनिटी है तो उनको विधानसभा में 4 सीटें मिलनी चाहिए. तो मुझे ये जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट किया था. लेकिन मैं उसके लिए दिलगिरी व्यक्त करता हूँ. और जब मुझे जानकारी मिली कि एसटी कम्युनिटी 12% गोवा में है, तो गोवा में अगर 12% एसटी कम्युनिटी है तो उनको विधानसभा में 4 सीटें तो जरूर मिलनी चाहिए. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, संदीप तुयेंकार आनी संगीता ओली. मनीस आनी जनावरां मदलो संघर्श परत एक फावट पळोवपाक मेळटा. रानाक काबार केल्ल्यान जनावरां लोकवस्तीत येतात ही आतां नविदाद उरली ना. मये गांवकर वाड्यार कांय जाणांक बिबटो रस्तो हुबताना दिसलो. तांणी वेगळीच रान खात्याक कळीत केलें. आतां मयेकार थर्र भियेल्यात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. दिवचल, मुळगांव, शिरगांव आणि आता मये ह्या वाठारांत बिबट्याचो वावर ह्या दिसांनी मोठ्या प्रमाणात वाडलेलो आसा. आणि सगळेच कडेन बिबटो आता सध्या लोकांक दिसपाक लागला. आमी मुळगांव 2 महिन्या पयलीं एक बिबटो घरा फाटल्यान सुण्यांक व्हरतना तेंच्या CCTVन कॅच जाल्लो आनी त्या उपरांत रान खात्यान तेका धरलो. तशेंच आनी एक 8-15 दिसां पयलीं मुळगांवाच बिबटो दिसला अशें आमकां म्हायती मेळ्ळी. आनी थंय तेंच्यांनी सांपळो लायिल्लो पूण तातूंत तो पडूंक ना. म्हणून आतां सोमारा गांवकोराडो मये हांगा बिबटो दिसलो लोकांक. त्या उपरांत गांवकोराडो मये हांगा आतां काल राती सांपळो लायिल्लो आसा रान खात्यान आनी लोक वाट पळयतात की तो बिबटो केन्ना तातूंत पडटलो. ह्या हितून कळटा की ह्या वाठारांत सगळेच कडेन बिबट्याचो वावर आसा आनी लागींच स्कूलूय आसा. थंयसरूय लोकांक भंय दिसला की बिबट्याचो वावर असल्या कारणान आता लोकां मदीं भंय पातळ्ळो आसा. दिवचल, मुळगांव, शिरगांव आणि आता मये बिबट्यांचो वावर सुरू जाला. रान खात्यान एक सापळो दवरला, पूण रान खात्यान ताचेकय फुडें वचून खर उपाय येवजण घेवपाक जाय. थळावे मागतात. आयकात तांच्यो कागाळी. आमच्या ह्या गांवांत एक बिबटो हालींच्याच दिसान भोंवंक लागलेलो आसा आनी आमी तसो न्हू तो एक आमचो एक लोकल हमाली हांगालो आहा न्हू तेणें ताका सरळ एका कुत्र्याक घेवन वयता आसतना ताच्या फुड्यान बसून तेणें खाल्लो ताका. पूण आयज आमी गव्हर्मेंटा कडेन आनी फॉरेस्टा कडेन मागता की बाबा ह्या वाघा पासून आमचें खंय तरी मातशें संरक्षण करचें. वाघाचें संरक्षण करप उचित ना की आमचेंय थोडें संरक्षण करचें. कित्याक लागून की आयज जर तिणसाणचो दंपारचो ह्या आमी ह्या गांवांत जर भोंवतलो जाल्यार आमकां एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. मी संडासला गेलो होतो ना तिकडे पुढे ते येताना तो वाघ दिसला मला. म्हणजे पहिली कुत्री दिसली 5 पहिली कुत्री दिसली 5 त्यातली 4 गेली वापस. एक राहिला आणि त्याला येऊन पकडलं त्यांनी एक 15 फुटाच्या अंतरमध्ये. मग मी बघितलं नाही
सरळ ते ह्याची व्हाळा मारून उडी मारून त्याला गेलो. कुठलं ते गाळवान गाळवान त्यापासून इकडे आलो. केवढा मोठा होता तो? तो एवढा एवढा होता, 2 फुटाचा. एवढा होता. कुत्र्याला जे जबडामध्ये पकडलं ना, तर कुत्र्यानं आवाज केलाच नाही. काय झालं ते मी काय परत बघितलंच नाही. त्यापासून मी पळालो. गोवा 365 खातीर महेश गोळेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. विश्वजितान केला ते चुकीचे न्हय, पूण ट्रान्सपरन्सी बगर केले ते चुकीचे. गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसाय म्हणटा. झोनिंग प्लॅन हाडपाची घाई विश्वजितान केल्या. कायदेशीर प्रोसेसांतल्यान व्हेलो ना, देखून विरोध जालो. जाल्यार पेडणेकारांनी मुख्यमंत्र्याची पणजे येवन भेट घेवन हो विशय सारको हाताळ्ळो ना जाल्यार लोकसभा वेंचणूक म्हारग पडटली अशी शिटकावणी दिली. लोकांच्या विरोधात वचून प्लॅन करचे नात, मुख्यमंत्री सावंतान तांकां उतर दिले. पेडणेचो झोनिंग प्लॅन ड्राफ्ट टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेन सध्या पुरतो स्थगीत केला. पूण ताजेर अशी पाळी कित्याक आयली? रिजनल प्लॅन आनी झोनिंग प्लॅन हातूंतलो फरकय ताणें विस्कटावन सांगलो. विश्वजिताची घाई ताका बादल्या. आयकात विजयाक. हे जे झोनिंग प्लॅन म्हणून तुम्ही करतात ते तुम्ही स्थानिक लोकांक कॉन्फिडन्सान घेऊनच फुडें वचूंक जाय. तो 1.5 दिसांचो बंद जाल्लो, भायर काडून 1.5 दिसान बंद जे केलें हें लिपून कितें तरी चालू आहा आनी हातूंत व्हडलो मागीर घोळ जातलो हें आमी ऑगस्टान सांगिल्लें. पूण आतां हांव तुमकां जें उलोवंक सोदतां पेडणेच्या हेजेर, हें म्हणल्यार दीस इज अ लिटल एकेडमीक. हें कित्या खातीर जालें हें तुमी एक तकलेन धरा. झोनिंग प्लॅन म्हणून कितें? झोनिंग प्लॅन म्हणटा पयलीं आशिल्लें, इवन फॉर द सेक ऑफ द मिडिया तुमकांय एक समजुकाय मेळूंक जाय. झोनिंग प्लॅन म्हणटा तें एक सेक्शन 17D म्हणटा तें टावन प्लॅनिंग एक्टान तांणी मार्च म्हणल्यार बजेट सेशनान हाडलें. 17D म्हणून कितें म्हणटा? 17D म्हणल्यार एक लोकल प्लॅनिंग एरिया. खंयची जी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक दिसता की ही एक लोकल प्लॅनिंग एरिया म्हणून डिक्लेअर करची, ती जर डिक्लेअर केली जाल्यार थंय झोनिंग प्लॅन एप्लिकेबल जातलो असो तांणी कायदो हाडलो. 17D हे सेक्शन. हें बील पास जावचे पयलीं कॅबिनेटाक येता, लॉ डिपार्टमेंटाक वता, असेंब्लीन येता आनी मागीर नोटिफाय जाता. सो इतले तेंप हो सरकार कितें करतालो? तुमकां इम्प्लिकेशन्स खबर नाशिल्ली हाची. सर्टन एरियाज नीड टू बी अनलॉक्ड, ते ताची चूक ना. अनलॉक करचे पडटले, नव्यो सेटलमेंट एरिया येवच्योच पडटल्यो. आनी पेडणे तालुक्यान इतलोच. ते कितें वायट न्ही, कन्वर्जन केलें म्हणून वायट न्ही, पूण जे भशेन लिपून करतात लोकांक सांगनासतना, क्लॅरिटी नासतना आनी ट्रान्सपेरन्सी नासतना हाजेर लोक मागीर बोवाळ मारतात. हे आज पेडणे जाल्लें आहा, हें सगळ्याक जातलें. मजगती पेडणेकार विश्वजिताच्या सेटलमेंटाची कागाळी घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळपाक पणजे आयिल्ले. विश्वजीत राणेन बिल्डरांकडेन सेटलमेंट केला असो सरळ आरोप तांणी केलो. आदी पेडणेकारांच्या घरांचे सेटलमेंट करात, मागीरच हे जमनींचे पळोवया. लोकसभेची वेंचणूकय म्हारग पडटली अशी शिटकावणी ताणें दिली. पळयात. की तेणी जागो जावचो. जर ताका जर दिसता पेडणेकार न्हिदना म्हणून हे तो चुकीचो समज आहा तेचो, तो जर ब्रोकरेज करूंक सोदता, हे सगळे जर सेटलमेंट करून जर तो ब्रोकरेज खावंक सोदता, हे जावचें ना. आज पेडणेकार सगळो जागो जाल्लो. एक लक्षात दवरा, पेडणे, मांद्रे, हरमल हे सगळे लोक रस्त्यार उतरतले म्हणजे उतरतले. आणि एक सांगता तुमकां, फुडें येता ते लोकसभा इलेक्शन आसा. जर सरकाराक आमचो सपोर्ट जाय जाल्यार सरकारान आमच्या फेवरान रावंक जाय. हे आमी सरकारा कडेन मागणी करतले. आमी बऱ्या भशेन पयलीं सांगतले, जर बऱ्या भशेन ना जाले जाल्यार मागीर आंदोलन करतले. म्हणजे तुमची जमीन तो डिलिंग आपण घेऊन करून ब्रोकर माझ्याकडे पुरावा आसा. जी आज 3 लाख स्क्वेअर मीटर जागा डेल्टिनाक जी विकल्या ती विश्वजीत राण्यान विकल्या. विश्वजीत राणे जर तुमकां जर दिसताले आरटी अंडर काढून दाखयता हांव, ती विश्वजीत राण्यान विकती घेतलेली आणि तीच तेणे विकल्या. डेल्टिन म्हणजे जयदेव मोदी, लक्षात दवरा. अशो कितल्योशो प्रॉपर्टी तेंच्यांनी घेवन विकलेल्या आणि त्यो आता ते सेटलमेंट करून उठलेल्या. म्हणून एकूच सांगता, आता हांगासर सेटलमेंट आमकां नाका. पयलीं जर करता आमची घराची जागा सेटलमेंट करा, थंय आमकां पयलीं थंय न्याय द्या आणि मागीर फुडें डेव्हलपमेंटाक वता. म्हाका सांग, खंयचो डेव्हलपमेंट सेटलमेंटा शिवाय खंयचो डेव्हलपमेंट जायना? कित्याक जायना म्हाका सांग. इतली कित्याक लागून करपाक जाय? 1,44,00,000 कित्याक लागून करपाक जाय? फॉर वॉट रिजन? कितें पेडण्यान अशें कितें उठलां? कितें उठलां अशें पेडण्यान? आमकां कितें फायदो? आम्ही पेडणे बचाव
पेडणे अभियान कितें जे झोनिंगा खातीर जे पेडणे उद्ध्वस्त जावपाचे आसा ताका लागून आमी आज सगळे पेडणेकार जमलेले आसात. आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की आमकां पेडणेकारांक आवाज ना, पेडणेकारांचो आवाज घेवन जाणारो आमचो आमदार ना. सो ते आमी आतां सरकाराक हाडूंक दाखोवंक सोदता आमच्या सीएमाक. आमी खूब खंय तरी त्रास जालेले आसात, आमकां सहन जायना आतां, कारण हे झोनिंगामुळे आमी सगळे उद्ध्वस्त जातले. ताका लागून स्क्रॅप करप ही गरज आसा आनी स्क्रॅप जावचीच ही आमची हे आसा. त्याच्यासाठी हे सगळे जनसमुदाय येयलेले आसा. जालें कितें, आमदार आमचो सध्या गेला भोंवपाक, ताका काय भोंवपाक धाडला जाल्यार खबर ना, पूण पेडण्याच्या लोकांक जे खतखतेचे त्रास जाले, जे कश्टांसून आयज भायर सरलेले आहात तांकां त्रास जाल्या म्हणून. सो ह्या उद्दिश्टान आमी येयलेले आसा. सीएमाक आमी आज मेळटले, तांकां आमी रिक्वेस्ट करतले की जोनींग हे स्क्रॅच जावपाकूच जाय म्हणून. पेडण्याचेच लोक येले की मांद्रेचे हे पेडणे मतदारसंघाचे लोक येयल्या. पेडणेकारांक विश्वासात घेतले बगर तांचे खातीर झोनिंग प्लॅन करचे नात अशें स्पश्ट उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पेडणेकारांक दिले. पेडणे कितें गोंय पासून पयस ना, आमी सगळे गोंयकार, वयल्यान पयलीं मूळ गोंयकार. त्या खातीर तुमी ज्यो गजाली ज्यो सगळ्यो सांगल्या, एक म्हणजे आत्ताचो झोनिंग प्लॅन जो आसा हो आमी अबेन्स दवरला, म्हणजे आमी तो स्थगीत केला. इन शॉर्ट तो आमी खंयसून फुडें व्हरना, ही पयली गजाल आसा. दुसरी गजाल हांवें फक्त कळपा खातीर सांगता की हांवें आमच्या मिनिस्टरा कडेन आनी डिपार्टमेंटान दोनूय कडेन चवकशी केली. त्या दोगांयचे म्हणणे आसा, म्हणजे डिपार्टमेंटाचेय बी, आमी झोनिंग प्लॅना बद्दलची म्हायती आमच्या पंचायतींनी दिली. बट तुमी आतां थोड्या जाणांनी सांगले की ताका कांयच म्हायती ना म्हणून. म्हाका दिसता पंचायतीन हांव उलयता तुमच्या मदीं कदाचित पंच सरपंच कोण येवंक ना आसतले, बट आमच्या डिपार्टमेंटान तांकां हे सगळे आमी सबमीट केला किंवा येवन तुमी व्हरा आनी तांकां एक्सप्लेन करा. गोवा 365 खातीर डिरन रॉड्रिगीस, विन्संट रोझारियो आनी ओमकार देशप्रभू. 19 ऑक्टोबरा सावन श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात बॅडमिंटनाच्यो ट्रायल गेमी सुरू जावपाच्यो आसात, पूण स्टेडियमाची कामां अजून अर्दकुटी आशिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन 14 तारखेमेरेन कामां पुराय जातले अशें उतर दिलां खरें, पूण बोवाळात केल्लें काम कितले दर्जाचें जातलें हें एक आतां मोठे कुवाडे जावन रावला. आमचो रिपोर्टर विन्संट रोझारियो दाखयता स्टेडियमाचो आखो देका हाल. हो आतां आसा तो आमचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम. सो आनी आतांच ह्या स्टेडियमान सायट इन्स्पेक्शन विजीट करून आमचे CM, स्पोर्ट मिनिस्टर आनी सगळे ऑफिशियल हिंगा येवन गेल्या. आनी आतां ह्या स्टेडियमान तुमी पळयत जाल्यार स्टेडियमाचो फ्लोर रेडी आहा, पूण आख्ख्या भितरले इंटिरियर फिनिशिंगाचें काम सगळें चालूच आहा. हिंगा एकूय असो कॉर्नर ना भितरलो इंटिरियर फिनिशिंगाचो काम चालू नासतना. फ्रॉम पेंटींग टू द कार्पेंट्री, पॉलिशींग हें सगळें काम तशेंच चालू आहा. आनी ACचें काम बा म्हणून सिलींग बा सगळेंच ओपन आहा. आनी आतां हिंगा ऑक्टोबर 19 सुटया ट्रायल मॅच ऑफ बॅडमिंटन हिंगा स्टार्ट जातली. आनी ह्यो ट्रायल मॅची आतां 19 स्टार्ट जातली. तेन्ना आमी स्पोर्ट मिनिस्टरा कडेन चालले बाबा ह्या 19 आदी काम कंप्लीट जातलें काय म्हूण. पूण तो कितें म्हणूंक लागलो तेन्नाच डायरेक्ट सांगूंक लागलो 19 वयले तूं फुंयचें घेवन येयला, ही 14 म्हणल्यार हे सगळें इंटिरियर काम स्टार्ट कंप्लीट जातलें म्हूण. सो एक लागून काम उरचें ना फ्रॉम 14. सो आतां आमी पळोवचें पडटलें हें काम आतां इतलें फास्ट ते करतले काय म्हूण. आनी केलें जाल्यार म्हाका एक उगडास येता. आमी इस्कॉलान आसतना आमकां आमची टिचर म्हणटाली हरी वील मेक खारी. सो हें आतां हरी वील मेक खारी. इफ यू डू द वर्क इन हरी, ही आमकां मागीर सगळीं हिंगा अशें जावचें पडटलें वो कितें वो क्वॉलिटी आनी स्टँडर्ड वर्क आमकां पळोवपाक मेवतलो. वो हें काम कितें केलां तें आफ्टर नॅशनल गेम्स हे सिलींग आनी बा सगळे AC पत्त्यो मागीर अश्योच हें पडटले आनी लोकांचे पयशे टॅक्स पेयरांचे हे पयशे आहा ते अशेंच हें जातलें काय म्हूण आतां आमी पळोवन रावपाचें. बाय 14 हें सगळें काम कंप्लीट जातलें काय म्हूण. गेम जर खंयची जर क्लिक जर जाता जाल्यार ती बॅडमिंटन 19 ऑक्टोबर प्रायर टू द ओपनिंग सेरेमनी. त्या दृश्टिकोनांतल्यान पूर्व तयारी पळोवपा खातीर आदरणीय आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री हे आज इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्ले आसात. आनी I will definitely say that we all set to host 37 national games Goa 20. So
by 19 this interior work will get finished? Not by 19 we are starting the games, no. We have to finish it by tomorrow, by 14 we are going to supposed to hand over this stadium to the Worleys team. So they are going to work for almost 4-5 days. आम्ही म्हटलं तसे ॲक्च्युली 15 तारखेच्या पयलीं आमचे सगळे वेन्यूज सुद्दां रेडी जातले. वेन्यूज रेडी जावन सगळे 15 तारखेच्या पयलीं आमकां हँडओवरय करतात स्पोर्ट्सा खातीर आनी बाकीची काही डिसिजन्स जी दिवपाची आशिल्ली ती दिवपा खातीर हांगा आशिल्ली. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमी प्रिपेरेशन वायज म्हणजे 100% रेडी आसा आमी सगळ्यांचा. आणि परत एकदा रिव्ह्यू घेतला. द लास्ट रिव्ह्यू जो आसा पळय 20 तारखेपर्यंत सगळो म्हणजे इवन दो इन्क्लुडींग द PM प्रोग्राम कशा पद्दतीन जातलो ताजोय रिव्ह्यू घेवपाक आमी सुरवात केला. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सेंट सेबेस्टियन UC पंगडान UC बाणावले पंगडाचेर 2 विरोधात 0 गोलांनी जैत मेळयले. GFA तिसरी विभागी लीग मॅच बाणावलेच्या दांडो खेळामळार रंगली. पहिल्या अर्धात UC बाणावली आणि सेंट सेबेस्टियन UC हांनी बळिश्ठ खेळ दाखयलो. पंगड अर्ध्याच्या वेळा लागीं पावतकच स्कोरबोर्ड रित्तो उरलो. दुसऱ्या अर्धाचे सुरवेक सेंट सेबेस्टियन UCच्या जॉयल फर्नांडिसान ही अडचण पयस केली. 91व्या मिनिटार फर्नांडिसान शुटुकसाण दाखयली. बॉल UC बाणावलेच्या गोलकीपराच्या फाटल्यान मारून आपल्या पंगडाक 1 विरोधात 0 असो फायदो करून दिलो. फकत 2 मिनिटां उपरांत सेंट सेबेस्टियन UCन आपली सुवात आनीक घट केली. तेन्ना लेवी पेरेरान आपले नाव कोरांतले. पेरेराच्या योगदानाक लागून आनी फर्नांडिसाच्या आदल्या स्ट्रायकाक लागून सेंट सेबेस्टियन UCक 2-0 अशी आघाडी मेळ्ळी. UC बाणावले पंगडाक मात गोल करपाक जाले ना. पळयात दोनूय पंगडाचो रंगयाळो खेळ. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. 16 तारखेमेरेन पावस पडटलो असो अदमास IMDन उक्तायला. घसघसून नासलो तरी जायते कडेन पावस शिरशिरतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. बुधवारा मळबाद सूर्य आजून लेगीत दमट दिश्टी पडले. कांय कडेन गडगड घालत सांज मेरेन पावस शिवरू येता असोय अदमास आसा. बेरेस्तारा खातीर अलर्ट ना, पूण कांय कडेन पावस घालून घेतलो अशें IMDन सांगला. सकाळच्या वेळार धुके पळोवपाक मेळटले. 16 तारखेमेरेन पावसाचो अदमास. 17 तारखेक हवामान सुके उरपाची शक्यताय. सादारणपणान बेरेस्तारा, शुक्रारा, मळबाद, कुपा. चडांत चड आनी उण्यात उणें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.